लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 21 वोड 57 ते 66 आनी 80 इतल्या म्हणसर एलिझाबेथ पोरसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताई व्हड दोळा दाखयल्ली म्हूण आयकून तिचीं शेजारी सामारी आनी सोयरीं दायरीं तिका पोरबी दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयिल्ली आनी ताच्या बापायच्या नांवा पोरमोणें जाकार्यस म्हूण ताका नांव दिवंक सोदतालीं. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दिवंक जाय. आनी ताणीं तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कितें नांव दिवचें काय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक ताणीं बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोली मागून घेवन तिचेर बरयलें. ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळीं शेजारीं तोटाकलीं आनी जुदेयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो घडण्यो गाजताल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगून म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता? कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताचे सोवें आसलो. आनी भुरगो वाडटां वाडटां बुद्दीन घट जायत गेलो. इस्रायेलाक सोबे माजार दिश्टी पडसर तो अरण्यांत रावतालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.